बाळकाजीचो थंय मोग धरून हांगासर जमलेल्या सर भक्तीकानो सुरवेरूच हांवें सांगल्या प्रमाणे देव मुनिसावन एक बाळ जावन आमचे मदीं जियेलो आनी आमकां तो शिकयता कशें आमी हेरांचो मोग करी जाय, कशें आमी हेरांक आदार दी जाय आनी प्रत्येक जावन कशें आमी हेरां खातीर मागा जाय. आयच्या दिसा आमी आयकल्लें शुभ वार्ता जावन आसा जेजूचें एक व्हडलें मागणें. आमी म्हणटा जेजूचे ह्या जगपणाचें मागणें जेजून ताच्या सिसां खातीर मागलें. जेजून आपणा खातीर मागोंक ना. ताचें मागणें जावन आसलेंच निमाणें मागणें बापा ते कितें करतात म्हूण नेनांत तांकां बक्षी. तें जावन आसलें जेजूचें मागणें तांकां बक्षी. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकल्या हांचे पासून मात्र हांव मागना. तांचें उतर आयकून जे कोण तुका सत मुखार सता तांचे सर्वा पासून हांव मागता. वय आमच्यान जायते बरें करूंक जाता पूण सबार फावटी जायते जाणांक तसलें काम करूंक मुखार सरून कश्ट मारतात. जायते कारणाक लागून मोन आसा पूण करूंक जायना. पूण खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो हरी एकल्या पासत सोमेस्ता पासत संवसारांतल्या सर मनशां पासत आमच्यांनी एक काम करूंक जाता म्हळ्यार आमच्या मागोवंक जाता. मागोवंक आमकां जायतो वेळ गरज ना. एक घडीभर आमच्या कामांत आमी मग्न आसतना एक घडीभर देवा सर्वांक तूं पाव तांचे कश्ट हाळू कर अशें आमच्यान मागणें म्हणूंक जाता. एक घडी मात्र आमच्या मागण्याची आमी एक तपासणी करया. आमचें मागणें कितें जावन आसा म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका तशें कर, म्हाका अशें कर, हें जावन आमचें मागणें. पूण केदाळपणी आमी मागलें आसा गई आमच्या शेजाऱ्यांक बरें कर, त्या कुटुंबांत असले कश्ट पयस कर, असल्या मनशाक काम लाबोवन दी, तांच्या जिवितांत असले सर कश्ट पिडा पयस कर, बरेंपण तांकां दी, अशें आमी मागलें आसा गी. तेंच तें जेजू आज आमकां शिकयता. हांचे पासत मात तें मागणें जावन आसलें आज आयकल्लें जेजून ताच्या सिसा खातीर मागचें आनी सर संवसारांतल्या सर लोकां खातीर मागचें. आनी तो म्हणटा तांचे खातीर मात्र हांव मागना. तांचे उतार आयकतात म्हाका सत्मना सुमेस्ता पासून हांव मागतां. आमकां एक हांवें द्रश्ट दिवचें तर जाल्यार जेजूचे सांतपूल सांत तेरेस भितरल्या माद्रीच्या कोयंतांत जियेली. 4 वण्टी मदें ती आसले. पूण आज तिका इगज मता मिशनरीची सांतीन म्हूण मानून घेता. विसांव काम तिणें केल्लें कांय ना. 4 वण्टी मदें ती जियेली तरी गज माता तिका कित्याक मिशनरीची सांतीन म्हूण तिका मानता. कित्याक तिच्या मागण्या द्वारे तिणें मस्त जाणां खातीर मागलें आसा. सोर मिशनरी खातीर तिणें मागलें आसा. पातक्यांच्या पोरतण्या खातीर तिणें मागलें आसा. जायते जाणांचे कश्ट दूख परियर जावं दी म्हूण तिणें मागलें आसा. ह्या कारणा खातीर मात्र तिका मिशनरीची सांतीन म्हूण तिका पासारला. पयलें जावन आसलो सांत फ्रांसीस सावेर. कित्याक आपलेपणान ताणें जायते मिसां वावर ताणें केल्ले आसा. पूण तेरेजान तशें कांय करून तिच्यान जावना. कित्याक 4 वण्टी मदें ती जियेली. पूण हर एक घडये
सोमेज तांच्या गरजा पातूर ती मागतली. तर मोगल बाबूनी न्हू तिचे बरी आमच्यान जावंक साध्य ना, खंडी जावन जाता. आमच्यान जावन मिसांव कावूर करूंक कश जातले, आमच्या जावन कोणाची घराची भेट करूंक पिडेस्त आसलेल्याची भेट करूंक आमच्यान इल्लें कश जावंक पुरो, या आमच्यान दान करूंक आमच्यान जायना जावंक पुरो. पूण खंडी जावन आमच्याच घरांत आसून आमच्याच कामा जाग्यार आसून हेरां पासून मागूंक, हेरां पासून चिंतूंक आनी त्या वरवीं हेरांक आदार दिवंक आमच्यान खंडी जावन जाता. आनी तेच ते जेजूचें जिवीत जावन आसलें. जेजूचे जिवितान एक दृश्टांत दिवचें तर जाल्यार जेजू त्या दिसाचें काम करून थकलो, ताच्या सिसांके पुरो जाल्ले देखून ताच्या सिसांगेन जेजू अरे वेंगड येता, इल्लोसो विशव घेवया म्हूण. आनी त्या दाळ तो ताचे सीस पळयतात. थोडे स्त्रियो भुरग्यांक घेवन येतात, जेजू तांचे रात दवरून दी, तांचे वचून मागोवन दी म्हणून. आनी तोळ ताचे सीस तांकां धांवडयतात, तांकां जोर करतात. जेजू पुरो जाला, ताका इल्लोसो विशव घेवन दितो. आनी ते दळ जेजू कितें म्हणटात, ल्हाना भुरग्यां म्हजे सिंग सोडा. तांचेर हात दवरता, तांचे पासून तो मागता. मुखार बाबीन येस परी एक घडीभर आमच्यान खंडी जावन हेरां पासून दिवंक साध्य आसा. आमच्या मागण्या वरवीं हेरांक आदार दिवंक, हेरांक कुमो करूंक, तांचें जिवीत बरें जावं दी म्हणून मागोवंक. त्या दाळ आमी खंडी जावन निस्वार्थी आमी जाता. आमचे पासून मात न्ही आमी मागचे, स्वार्थपणान निस्वार्थपणान हेरां खातीर मागोवंक आमचें साध्य जाता. आनी अशें खंडी जावन आमचें थंय बरें मोहन आसा म्हूण आमी दाखयता, देवाची भुरगीं म्हूण आमी दाखयता. आनी आमच्या वरवीं मागण्याद्वारे हेरांक आदार दिवंक साध्य जाता म्हूण आमी दाखोवन दिता. तर आज आमी आयल्या त्या बाळका जेजू लागीं मागोवंक, खंडी जावन आमच्या गरजां खातीर आमी मागोवंक आमी आयल्या. गरजेचें जावन आसा, पूण त्या बराबर हेरां पासून आमी मागया. तोच जेजू आयच्या वांजेंतलो आमकां कशी शिकयता की हांव हांचे पासून मात मागना, म्हळ्यार हेरां पासूनय तो मागता. त्याच परी त्याच जेजू बाळका लागीं आमी मागया. आमचे पासून सांगातास हेरां पासून हर एकल्याचें जिवीत बरें जावच्याक, तांच्या जिवितांत संतोश समाधान आसच्या.